सर ते दिसा करंजले इश्यू जालो म्हणजे जे नुस्तेमारी आहा तांकां कळनासतना इव्हेंट जालो अनसर्टन म्हाका खबर ना तांकां घेवंक जाय घेवंक नाका म्हणून तेंच्यांनी घेवन घेतलो तें मेन्शन करता पूण एज फार एज आपली हिस्ट्री सांगता ते पळय रापणकार आहा ते 50-100 वर्सां तेंचे आजे पडले पासून आहा आनी प्रॅक्टिकली आहा ते सर्टन स्पॉट आहा पळय ते आहा पूण प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी एनओसी घेवंक जाय आसलें तेंच्यांनी घेवंक ना ती तेंची चूक आनी एज फार एज आमचे डिपार्टमेंट इज कन्सर्न तेंच्यांनी घेवंक ना सो हांवें आमच्या डिपार्टमेंट डायरेक्टरान परमिशन हें घेतलो म्हाका रिपोर्ट दिता तेजो फुडें कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय कितें आमी हें करतले पूण सर फिशरीज डिपार्टमेंटाक सुद्दां कळयत करिनासतना दादागिरी सारकी फिशरीज डिपार्टमेंटाक जाय तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तेजी घेवकूच जाय पूण आमचो ते एक्टिविटी चलता आमी इन द इंट्रस्ट ऑफ फिशरमॅन आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमच्या डिपार्टमेंटाची आनी म्हाजी इतकी जबाबदारी तेंचे बिजनस आतां घेवपाक सोसायटीक आसता कितले मेंबर तेंचे आसता आनी रुटीन तांकां सिस्टमीन जाता एक दीस सो आनी ते लायन बी उरताय दॅट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड आतां आमी फुडें कितें करपाचें परत सर अशी जावंक जायना बीन म्हणून आतां सरकाराच्या नदरेन येयला फर्स्ट टायम असलें जाना म्हणून सरकाराक करतलें आमी. हां